So let's start with the question number 16. Sohan had to do a multiplication. So सोहना एक मल्टिप्लाय करपाक जाय आसले. So मल्टिप्लाय करताना obviously two numbers हे आसतले. Okay. So instead of taking 26 as one of the multipliers, he took 62. So तेका actual number घेवपाक जाय आसलो 26 as one of the multipliers. Okay. So खंयच्या तरी नंबरा वांगडा तेका मल्टिप्लाय करपाक जाय आसलो 26. पण तेणी तो 26 घेवंक ना. तेच्या प्लेसीर कितलो नंबर घेतलो? He took 62. ओके. सो कंडिशन कितें सांगल्या की एक नंबर आसा. ओके. सो तेज्या वांगडा 26 तेका मल्टिप्लाय करपाक जाय सोहना. ओके. सो जो कितें नंबर आसा तो आमकां खबर ना. पण आमकां सांगला 26 हो एक नंबर त्या नंबरा वांगडा मल्टिप्लाय जातलो. खंयचो नंबर तो खबर ना. सो तो नंबर जो आसा पळय, सो लेट द अदर नंबर बी एक्स. आता खंयचो तो दुसरो नंबर आमकां खबर ना. पण एक नंबर सांगला आमकां की कितलो मल्टिप्लाय तेका करूंक जाय आसलो एक्चुअल 26 करपाक जाय आसलो. पण तेणी ह्या नंबरा वांगडा 26 करूंक ना. कितलो केलो? 62 केलो. ओके. सो तेजो रिजल्ट कितें जालो? द प्रोडक्ट वेंट अप बाय 1440. आता प्रोडक्ट मीन्स मल्टिप्लाय. सो जेन्ना ह्यो आनी हो मल्टिप्लाय जातलो, सो ऑब्वियसली 62 पेक्षा कमी जातलो. ओके. सो जेन्ना हे मल्टिप्लिकेशन जाले ह्या दोन नंबराचे, तेन्ना प्रोडक्ट जो आसलो तो इन्क्रीज जालो. कितलो? प्रोडक्ट वेंट अप बाय 1440. म्हणजे हेंचो मल्टिप्लाय करून कितलो तरी येतलो आसलो पळय, तेच्या पेक्षा हो अमाउंट चड जालो 1440. सो व्हॉट इज द न्यू प्रोडक्ट? आता न्यू प्रोडक्ट म्हणजे खंयचो? सो हो नंबर हेका मल्टिप्लाय केल्या उपरांत कितें आन्सर येतलो? तो न्यू प्रोडक्ट आसतलो. आमकां ह्यो फायंड आउट करूंक जावना, हो सांगता. आमकां फक्त तेंच्यानी इन्फॉर्मेशन दिला की न्यू प्रोडक्ट आसा तो कितें आसा? 1440 प्लस आसा. ओके. चड आसा. सो नेक्स्ट आता आमी फायंड आउट करतना आमचे कडेन पळयात. हे जर मल्टिप्लाय केले 26 इंटू एक्स कितें येयलो? 26x आणि 62 इंटू एक्स केलो जाल्यार 62x जालो. ओके. सो आता आमी जे दिला पळय ते मायनस करतले. म्हणजे तेंच्या भितरलो डिफरन्स काडटले. डिफरन्स बिटवीन हे टू नंबरांमध्ये. ओके. सो डिफरन्स बिटवीन म्हटल्यार साइन कितें येतलो? मायनस. सो 62x मायनस 26x. ओके. हेंचे मदलो आमकां हो सांगला. ओके. सो ह्यो हेवटेन येयलो इक्वल टूच्या जाल्यार तो प्लस जाता. सो हो प्लस हेवटेन येयलो जाल्यार मायनस. सो हेवटेन आसा जाल्यार तो कितें? प्लस. ओके. सो 1440 हेंच्या मदलो आमकां गॅप काडपाक जाय. सो 62 मायनस 26 केलो. आन्सर कितलो येयलो? 36x 1440 x इक्वल टू 1440 डिवाइड बाय 36. ओके. जर हे डिवाइड जर केले आमी जाल्यार हेजे आन्सर 40 येतलो. ओके. सो 6 4 जा. सो तुम्ही मल्टिप्लाय करून पळोवंक शकता. 36 इंटू 4. 4 6 जा 24. 4 3 जा 12 आणि 144. ओके. सो हेजे आन्सर 36 4 जा. सो उरलो 40. ओके. सो आता हो जो आसा पळय एक्स आमकां 40 मेळ्ळा. सो ह्यो आमकां प्रोडक्ट फायंड करून सांगला. सो x इंटू 62. एक्स कितलो आसा? 40 इंटू 62. सो जर तुम्ही मल्टिप्लाय केले 62 इंटू 40 0 2 0 0 6 0 4 2 जा 8 4 6 जा 24 0 8 4 2. सो 2480. ओके. हो कितें जालो तुमचा न्यू प्रोडक्ट. सो अशा तरेन तुम्ही सॉल्व करतले प्रॉब्लेम. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. सॅलरीज ऑफ रितू एंड श्वेता आर इन द रेशो. सो हांवें तुमकां ऑलरेडी बिफोर सॉल्व प्रॉब्लेम केले तेन्ना सदांच सांगला की रेशो आसता तो सदांच मल्टिप्लाय बाय एक्स करा. सो रितूच आता आमकां कितें दिलें गिवन आसा सॅलरीज ऑफ रितू आनी श्वेता ही फॉर्मान दिल्या 2 आणि 3. सपोज एक्झाम्पल जर कोणाक 2:3 मिनींग कळना जाल्यार ओके. सो हो पार्ट 5000 पार्ट जो आसा दोन पार्ट सपोज कोणाक हे कळना जाल्यार 5000 2:3 म्हटलें. ओके. सो सपोज एक्झाम्पल 5000 जर सपोज सॅलरी आसा तेंची. ओके. सो आता कशे तरेन ह्यो 5000 डिवाइड जातलो कोणाक? रितू आनी श्वेता. हे जस्ट एक एक्झाम्पल कळपा खातीर. 2:2 मिनींग एक्चुअल कितें ह्यो रेशो. सो 5000 इंटू आता आमी पयली सपोज रितूची करता 5000 2 हे दोन्ही प्लस करा 2 + 3 5. सो 5 1 जा. सो 5000तले रितूक 1000 इंटू 2. सो रितूक कितले मेळटले? 2000 मेळटले आणि हेका कितलो उरलो? 3000. ओके. सो हे श्वेता. सो रेशो जो आसा पळय आमकां एक्चुअल हे फायंड आउट करूंक जाय कितली सॅलरी ती. ह्यो तेंचो फक्त रेशो दिला 2:3 हे न्हू. सो ह्यो आमकां टोटल अमाउंट तेंचो फायंड आउट करूंक जाय. सो आमकां सॅलरी खबर ना तेंची. सो तेंची ओल्ड सॅलरी जी आसा ती आमी कन्सिडर करतले एक्स. ओके. Salaries of Ritu and Shweta are in the ratio 2:3. If the salary of each increase by rupees 1000, the new ratio become 40:57. ओके. सो कंडिशन कळ्ळी तुमकां. सो ओल्ड सॅलरी जी आसली रितू आणि श्वेताची ती 2:3 डिवाइड जाताली. सो हेजो मिनींग कितें? रितूचो कितली सॅलरी 2x आणि श्वेताची 3x या फॉर्मेटान डिवाइड जाताली. आता तेंची सॅलरी जी आसा ती इन्क्रीज जाली बाय 1000. सो इन्क्रीज जाली म्हणजे प्लस, डिक्रीज जालो जाल्यार मायनस. ओके. सो ही तेंची कितें जाली? न्यू सॅलरी जाली. सो दोघांची न्यू सॅलरी. ओके. ही ओल्ड सॅलरी फक्त कितली 2x आणि 3x ही ओल्ड.
तर 1000 त्यांचं वाढलं म्हणजे किती झाली त्यांची न्यू सॅलरी झाली. त्या टायमार त्यांचा रेशो जो असलो तो किती आसलो इन्क्रीज झाल्या उपरांत 40:57. ओके. सो रेशो दिलो म्हटल्यार फ्रॅक्शन फॉर्मान बरोवपाक जाय. सो 2x प्लस 1000 डिवाइड बाय 3x प्लस 1000 हे फ्रॅक्शन फॉर्मान बरयतले 40/57. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. सो 57 2x प्लस 1000 आणि 40 3x प्लस 1000. सो 57 into 2 114x and you multiply केलो 57,000 40 into 3 120x plus 40 into 10 40,000. आता x एकीकडे आणि नंबर एकीकडे. सो 57,000 मायनस प्लस हा इक्वल टू च्या आयडी घेता म्हटल्यार मायनस. सो 120x प्लस हा तो मायनस 114x. सो हे तुमचो मायनस काढलो 17,000 आणि हो मायनस केलो 6x. सो 17,000 डिवाइड बाय 6 x सांगा दवरया. सो 2 च्या टेबलान हे कॅन्सल करा. 2 8 जा 16 2 5 जा 10 आणि हे दोन 0. ओके. सो कितलो उरलो 8500 आणि 2 3 जा. ओके. 2 च्या टेबलान हे झालं. सो किती उरलो हांगासर हांगा पळयात 3 into x कराच कित्याक ते पळयात हांगासर 3 into x. ओके. सो ह्यो हांगा आसलेलो पळय तो कॅन्सल करून हांगा नाजाल्यार हांगासर तुम्ही कॅन्सल केल्यार चलता. सो एज इट इज 8500 3x. आता आमकां फाइंड आउट कितें करूंक सांगला व्हॉट इज श्वेता's सॅलरी. सो न्यू सॅलरी श्वेताची कितली. सो कितें हा कंडिशन 3x प्लस 1000. सो 3x म्हणजे कितलो 8500. हेजो मिनिंग 3x म्हणजे कितलो 8500. सो ह्यो 8500 1000. सो सॅलरी तेजी कितली आली 9500 रुपीज. ओके. सो अशा तरेन तुम्ही सॉल्व करतले. फक्त सारखे प्रॉपर्ली रीड कराच. रेशो आसा तो मल्टिप्लाय बाय x करपाक जाय. ओके. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. राम बायज एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज 3924. ओके. सो राम जो आसा त्याने एक आर्टिकल म्हटलं कितें अज्यूम करा तुम्ही वस्तू एक परचेस केल्या कितल्या रुपये. ओके. सो ही त्याची फायनल प्राइस जाली कितल्या रुपयान त्यांनी परचेस केल्या. द रेट ऑफ सेल्स टॅक्स इज 9%. आता तितून कितें इन्क्लूड जातलो एक्चुअल 9% टॅक्स रेट. ओके. ह्या प्रोडक्टाचेर 9% टॅक्साची रेट आसली. सो 9% टॅक्सूय आसलो तेका. ओके. इन्क्लूड सांगूंक ना. सो सेल्स टॅक्स कितलो आसा. नेक्स्ट कंडिशन he tells the shopkeeper to give a discount on the price of the article to such an extent that she has to pay rupees 3924 inclusive of sales tax. म्हणजे आपण टॅक्सूय इन्क्लूड आसतलो आणि आपणाक कितें दी डिस्काउंटूय दी आणि टोटल आपण अमाउंट कितलो पे करतलो 3924. आता ही स्टेटमेंट सांगल्या की तो पर्सनान इतल्या रुपीजांगूच परचेस केले. ओके. ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट. आता फुडें तेणी सांगला सेम परस तेणी इतलोच पे करता म्हटलो आणि भितून कितें इन्क्लूड आसतलो टॅक्सूय आसतलो. सो हे तेणी परचेस केला. ओके. आणि भितून कितें आसतलो टॅक्सूय आसतलो ह्या हेतून. ओके. 3924. ओके. सो आता आमी 3924 घेतला हांगासर. सो ह्यो इन्क्लुसिव्ह ऑफ सेल्स टॅक्स म्हटला. सो टॅक्स कितला 9. सो आमी कितलो बरयतलो 109% बरयतलो. ओके. कित्याक डिस्काउंट रेट आसा पळय ती आमकां खबर ना. सो डिस्काउंट रेट जी आसा ती खबर ना आमकां. पण हांगासर 100% घेवपाक जाय. कित्याक आमकां तेजो कॉस्ट प्राइस कितलो आसा तो फाइंड आउट करतले. ओके. सो कॉस्ट प्राइस कसो कळटलो. सो 9% आसा तो टॅक्स आसता आणि 100% आसा तो कितें जातलो कॉस्ट प्राइस जातलो. कळ्ळें. सो मातशें कन्फ्युजींग आहा. सो भितून पळय 3924 ह्यो इन्क्लुसिव्ह ऑफ सेल्स टॅक्स म्हटला. म्हणजे भितून 100%क कितें टॅक्स एड जालो 9%. कित्याक 100%च कितें आसतलो कॉस्ट प्राइस तो काय आपणाक लॉस करून विकचो ना. सो तेका कितल्याक पडला आसतलो तो आमकां हांगासर फाइंड आउट करपाक जाय. सो 100% जालो. ओके. सो हो तेजो कॉस्ट प्राइस जातलो. सो ह्यो आनी ह्यो मल्टिप्लाय 3924 into 100 डिवाइड बाय 109. ओके. सो आमकां हांगासर इन शॉर्ट कॉस्ट प्राइस मेळटलो. सो आतां आमी जर कॅन्सलेशन करपाक गेले जाल्यार 109 एका मल्टिप्लाय करात. सो 109 एका डिवाइड करात 3924. ओके. सो 109 into 3 100 3 जा 300 327 येईल. सो 12 हांसून 7 5 8 हांसून 2 65 आणि 4. ओके. सो 109 into 6 जर गेलो 100 6 जा 600 आणि 9 6 जा 54. सो 36 येयलो. ओके. सो 36 into 100. सो 100 उरलेलो. सो कॉस्ट प्राइस जो आसा तो कितलो पडटलो तेका 3600 पडटलो. आमकां द डिस्काउंट रिक्वायर इज. सो डिस्काउंट कितलो दिला आसतलो तेका. सो 3924 मायनस जो ओरिजिनल तेका गेला तो आणि कॉस्ट प्राइस 3600. सो हे जर मायनस केले आमी 4 हांसून 0 कडले 4 2 हांसून 0 कडले 2 9 हांसून 6 कडले 3 3 हांसून 0. सो डिस्काउंट रिक्वायर कितलो जालो रुपीज 324.
Okay, so this is your correct answer.